येवकार, हांव सुशांत गावस। आता मारूया वर्ल्ड कपाचे फायनलीचेर एक नजर। सगळ्या क्रिकेट मोग्यांक आतुरताय आशिल्ली ती वर्ल्ड कपाचे फायनलीची। फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन जगभरातले क्रिकेट खेळपी देश भारतात एकमेकांड झुजले, काय जिखले जाल्यार काय हारले। निमाणे कडेन भारत आनी ऑस्ट्रेलिया फायनलींत पावल्यात। 19 नोव्हेंबराक अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर फायनल जातली। दोनूय पंगड आपली सगळी शक्ती पणाक वापरतले। एके कडेन भारतीय पंगडाच्या जैताची चर्चा आसतना दुसरी कडेन ऑस्ट्रेलिया लेगीत 5 वेळचो वर्ल्ड कप जैतिवंत पंगड जावन आसा। देखून ऑस्ट्रेलियाक वयले वयर घेवन उपकारचे ना। वर्ल्ड कपात आतामेरेन सेगीत 8 मॅची जिखून भारतान फायनलींत प्रवेश केला, जाल्यार ऑस्ट्रेलियानूय आतामेरेन बरी कामगिरी केल्या। ह्या वर्ल्ड कपात भारतीय पंगडाच्या धाडाकेबाज कामगिरी प्रमाण पीच लेगीत चर्चेचो विशय जावन रावला। कांय पंगडांनी पीच सामकें मेळूंक नाशिल्ल्याचो दावो केला। वर्ल्ड कपांतल्यान भायर पडल्या उपरांत पाकिस्तान पंगडानूय पीच सामकी नाशिल्ल्याची कागाळ केल्या। भारत न्यूझीलंड हांचे मदले सेमी फायनलींत पोरणेच पीच वापरिल्ल्याचो दावो खुद्द आयसीसीच्या पीच सल्लोगारान केलो। ते उपरांत पिचाचो मुद्दो चर्चेक आयिल्लो, पूण ऑस्ट्रेलियाक हे गजालीची अजिबात चिंता ना। वर्ल्ड कपात भारतीय पंगडाची रणनीती आतामेरेन प्रभावी थारल्या। भारतीय पंगड योजने प्रमाण खेळटना दिश्टी पडटा। भारताचे बॅटिंगे विशीं उलोवपाचें जालें जाल्यार भारता कडेन रोहित शर्मा आनी विराट कोहली हे अणभवी खेळगडे आपले भुमिकेक न्याय दीत आयल्यात। दुसरे वटेन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर आनी हेर बॅटर लेगीत बरी कामगिरी करत आयल्यात। आता अहमदाबाद फायनलींत कोहली आनी रोहित शर्मा कडेन अपेक्षीत कामगिरीची आस्त आसा। पूण अहमदाबाद फायनलींत रोहित शर्मा आनी विराट कोहली परस धोकादायक ठरूं शकता तो शुभमन गिल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम शुभमन गिला खातीर लकी ठरला ताची आंकडेवारी हाची साक्ष दिता। अहमदाबाद टेस्ट आनी T20 मॅचीत ताणें 73च्या सरासरीन 4 शेकडे ठोकून 949 धांवड्यो केल्यो। आता वर्ल्ड कपाच्या फायनलीची वेळ आसा। सद्याक गिलाचो फॉर्म बेस बरो आसा। सेमी फायनलींतूय ताणें नाबाद 80 धांवड्यो केल्ल्यो, देखून ह्या वेळार ताका बरी संद आसा। दुसरे वटेन दक्षिण आफ्रिकेक हारयत ऑस्ट्रेलियेन 8वे फावट फायनलींत प्रवेश केलो। आयसीसी सर्तीच्या बाद फेरयेंतली दोनूय पंगडांची ही 8वी मॅच जावन आसा। ह्या नादी दोनूय पंगड 7 फावटी आमने सामने आयल्यात। आयसीसी वर्ल्ड कपात 4 खेपे दोनूय पंगड एकमेकाड खेळ्ळ्यात। ते खेरीज 1 फावट T20 वर्ल्ड कप, 2 फावटी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आनी 1 फावट टेस्ट चॅम्पियनशिपात दोनूय पंगड झुजल्यात। घरच्या खेळा मैदानाचेर जाल्ल्या 10 मॅची मदल्यो 7 मॅची भारतान जिखल्यात। 2019 ते 2023 मजगती भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं 13 वन डे मॅची जाल्यात। तातूंतल्यो 10 मॅची भारतान जाल्यार 3 मॅची ऑस्ट्रेलियान जिखल्यात। टीम इंडियान भारतात जाल्ल्या 10 मॅची मदल्यो 7 मॅची जिखल्यात। टॉप 7 बॅटरां मदीं भारताचे 3 जाल्यार ऑस्ट्रेलियाचो एकोडो बॅटर आसा। विराट कोहली 711 धांवडे काडून पयले सुवातेर, जाल्यार रोहित शर्मा 550 धांवडे काडून 5वे सुवातेर। श्रेयस अय्यर 523 धांवडे काडून 7वे सुवातेर आसा। ऑस्ट्रेलियाचो डेव्हिड वॉर्नर 528 धांवडे काडून 6वे सुवातेर आसा। वर्ल्ड कपात टॉप 5 बॉलरां मदीं टीम इंडियेचे 2 बॉलर आसात। मोहम्मद शमी 23 विकेटीं सयत पयले सुवातेर आसा, जाल्यार बुमरा 18 विकेटीं सयत 4थ्या सुवातेर आसा। दुसरे वटेन ऑस्ट्रेलियाचो ॲडम झंपा 22 विकेटीं सयत दुसरे सुवातेर आसा। आव्हान नेमकें कितें? ऑस्ट्रेलिया 27 वर्सां सावन वर्ल्ड कपात चडश्यो मॅची जिखला। ऑस्ट्रेलिया आतामेरेन 7 फावटी वर्ल्ड कपाचे फायनलींत पावला। 5 फावटी ऑस्ट्रेलियान वर्ल्ड कप जिखला। 1975 आनी 1996 वर्सा तांकां हार खावची पडिल्ली। फायनलींत ऑस्ट्रेलिया जिखपाची 71% आस्त आसा, जाल्यार भारतान आतामेरेन 3 फावटी वर्ल्ड कपाचे फायनलींत प्रवेश केला। 1983 आनी 2011 वर्सा भारत चॅम्पियन थारला। फायनलींत भारत जिखपाची आस्त 67% आसा। 2003 वर्सा भारताक ऑस्ट्रेलिये कडल्यान हार खावची पडिल्ली। 2003 ऑस्ट्रेलियान भारताक 125 धांवड्यांनी मात दिल्ली। 1980 ते 2023 मजगती भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं 150 म्हटल्यार 150 वन डे मॅची जाल्यो। हातूंतल्यो ऑस्ट्रेलियान 83 जाल्यार भारतान 57 मॅची जिखल्यात।
10 मॅचींचो रिजल्ट लागूकच ना. आनी हो आशिल्लो वर्ल्ड कपाचे फायनलीचो नियाळ. खेळ, पॉलिटिक्स आनी हेर घडणुकां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.